मोपा हे गोंयांतले दुसरे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आसतले। ग्रीनफील्ड मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे काम चालू असून 60% सुविधांचे काम जानेवारी म्हयन्यांत पुराय जाल्ले। तशेंच टर्मिनल इमारतीचे काम नेटान चालू आसा, जाल्यार विमानतळाच्या धावपट्टी आनी टॅक्सीवेचे काम कांय प्रमाणात पुराय जाला। तशेंच एअर ट्रॅफिक कंट्रोल टॉवराचे बांदकाम निमण्या टप्प्यात आसा, अशी माहिती नागरी उडान संचालक सुरेश शानभोगेन दिली।